आम्ही सध्या आसा ते म्हणल्यार सत्तरी वाठारांत आनी तो म्हणजे फाटल्यान एक भुरगो पळोवपाक शकता. तेजें नांव आसा सूरज सावंत आनी तो कोपाड्डे सत्तरी हांगासर रावता ह्या गांवांत. आनी तो पळयत जाल्यार ट्रॅव्हलिंगाची खूब आवड ताका आनी तो ट्रॅव्हलिंग पळयत जाल्यार पूर्ण भारतभर करता. तो हिमालयाक नात म्हटल्यार 7-8 फावटी बायक घेवन गेला. तेजी पिराय आसा 39 बट तरी तो आजून यंग भुरगो कसो ट्रॅव्हल करता. आनी काही दीस पयलीं म्हटल्यार एक 15 दीस पयलीं तो लेह लदाख वचून आयलो आपली प्लेजर घेवन. खुबशे आमी पळयता की धाकटी गाडी वयची ना म्हणून तांकां एक हें आसता क्वेश्चन आसता की प्लेजर सारकी गाडी वचपाक शकना. बट तेणी आपली स्वताची गाडी मॉडिफिकेशन मातशी केली. ट्युनिंग बारीक बारीक गजाली कितें गाडयेच्यो त्यो केल्यो. व्हडलीशी मॉडिफिकेशन टायर बी तशें कांय ना बट धाकटे बारीक बारीक कितें करपाक जाय फिल्टर ते कितें चेंजीस केले. ताच्या परत तो जेन्ना उमलिंगला पावलो जेन्ना लेहच्यान हायट तेजी चड आसा थंय पावल्या परत तो म्हणटालो की तांकां त्रास जालो. गाडी प्लेजर चडपाक डिफिकल्ट जावपाक लागली. इवन 5ची स्पिडीन तो स्लो गाडी पांयान धुकलीत अशे तरेन तेणी ट्राय केले. बट तेचो निश्चय आशिल्लो की आपूण कसो तरी हो पास आसा तो कंप्लीट करतलो. आनी तेणी उमलिंगला पास, लेह लदाख, सगळे काश्मीर, सगळे गोवा टू लेह लदाख सगळे फूल कंप्लीट करून तेणी बॅक बाय रोड गोवा रिटर्न येयलो विथीन 20 days. आनी तेचें अशें ना की तो रीच फॅमिलींतलो अशें म्हणून तेजी इज लायक जॉबाक आसा बरें बट इज लायक मॉडरेट फॅमिली. तरी आसतना तेणें आपले पयशे सेव करून तो प्रत्येक वर्सा एक तरी एक नाल्यार 2 टूर तो आवट ऑफ गोवा काडटात. आनी कोणी जर निश्चय करपाक वचपाचो निश्चय केला भुरग्यांक तो म्हणटा की तुमचे मेंटली फीट आसपाक जाय आनी तुमी निश्चय करपाक जाय की जर खंयच्यो गजाली करपाक जावपाक शकता अशें तरेचें तेणी सांगलेलें आसा. आनी तो म्हणटा की परत आपले इच्छा आहा ती म्हणल्यार परत भारतभर परत फिरपाची आपली इच्छा आसा आनी परत आपले टूर सुरवात जातली. बायक घेवन चडशे म्हाजे नॉर्थ इंडिया टूर्स आसता पळय ते हिमालया सायडीनूच आसता. चडसो हांव जेन्ना सुटी मेळटा म्हाजी सुटी एकी कडेन करता आनी कंटिन्यू 20-25 दीस लीव घालता. आनी चडसो हांव हिमालया सायडीनूच वयता. मागीर तो उत्तराखंड आसूं, हिमाचल प्रदेश आसूं, लेह लदाख आसूं नाजाल्यार जम्मू काश्मीर सायड आसूं. गेल्या फावट हांव म्हाजी प्लेजर घेवन गेल्लो. प्लेजर घेवन तेका रिजन म्हटल्यार एक म्हणजे म्हाका वचपाचें आसलें आनी सेकेंड थींग खुबशे जाणांक अशें दिसता की आपली गाडी ल्हान किंवा आपल्या कडेन साधन ना आपूण करूंक शकना. सो म्हाका प्रूव करपाचें आसलें की इतली ल्हान कमी सीसीची गाडी थंय वचोंक शकता काय ना. बिकॉज हांवूय नकळो आसलो गोंयाच्यान ती चलोवन वयतली आनी रिटर्न येतली ऑर ना हें हांव पासून नकळो आसलो. सो जस्ट म्हटलें ट्राय करुया कितें जाता पळोवया. थोडीशी टॅक्निकल नॉलेजूय आसली आनी त्या कारणान ती हांवें एक ट्राय केली. आनी जेन्ना हांव थंय वयर पावलो हिमालयाक टच केलो थोडोसो क्लायंब केलो बारालाच्या म्हणटा थंय वचून मागीर हांवें व्हिडिओ पोस्ट केले. बिकॉज तेज्या पयलीं म्हाका मातसो डावट आसलो पॉसिबल जातलें ऑर ना. आनी ते फायनली सक्सेसफूल जालें. थोडेशे गाडी ट्युनिंग केली, कुलिंग सिस्टम तेजो चेंज केलो, थोडेशे चेंजीस केले टेक्निकल आनी ते सक्सेसफूल जाले. प्रूव केले की ल्हानशी गाडी घेवन सुद्दां तुमी यात्रा करूंक शकता. ही जी स्कूटर घेवन गेल्लो हांव ती 400-450 मारतालो हांव पर डे. हय प्लेजर घेवन पर डे. हांगाच्यान जेन्ना गेलो हांव तेन्ना कितेंच प्रॉब्लम येवंक ना. फक्त गरम जाताली गाडी आनी कुलिंग सिस्टम मातसो मॉडिफाय केल्लो हांवें. बट जेन्ना बारालाच्या हांव काडपाक लागलो आफ्टर मनाली जो बारालाच्या आसा तेन्ना कळ्ळें म्हाका की ही स्कूटर उमलिंगला 19,024 फीट जी हायट आसा थंय पावपाची ना. तेन्ना हांव मागीर लेह गेलो 10,000 फीटची हायट थंयसर आनी थंय म्हाजी गाडी मातशी मॉडिफाय केली. तेज्या उपरांत जेन्ना हांव उमलिंगला फायनल ट्राय करपाक गेलो अशी स्टेज येयली की गाडी 5च्या स्पिडीर थोड्या जाग्यार पांय लावन बीन वयचे पडले. बट म्हाका ती स्कूटर वयर पावोवपाकूच जाय आसली आनी कशी तरी मातशे पांय लावन आनी कितें करून ती स्कूटर जेन्ना हांव वयर घेवन गेलो पळय तेन्ना म्हाज्या मनाक बरें दिसलें. हो एक मातसो डिफिकल्ट टास्क आसलो आनी तो फायनली कंप्लीट जालो. जायते म्हाका भुरगे फॉलो करता म्हणजे 15-16 वर्सां ते 25 वर्साचे भुरगे फॉलो करता तांकां हांव सांगूंक सोदतां रायड करप कंटिन्यू रायड करप खूब रिस्की आसा. हाय अल्टिट्यूड आसता, ऑक्सिजन देंवता. एकदां ऑक्सिजन देंवलें जाल्यार मागीर कांयच करपाक जायना. खुबशे प्रॉब्लम आसा. सो सामकी स्टडी करप, फिजिकली फीट जाय, मेंटली प्रिपेर जाय आनी तेन्नाच भायर सरा. सो अशा तरेचे 70 भुरगे आसा जे भुरगे मिडल क्लास फॅमिलीतले तरी देखील ते आपले टायम वेळ पयशे सेव करून असले टूर करपाक केपेबल आसा हे आमकां दिश्टी पडले. प्रुडंटा खातीर 70च्यान रुपेश रावत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.